onzulkaya amchi kati onzoria tane korunda koya sorves poracha ana santosani ilkaida sorves poracha ana santosani ilkaida बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू इश्टानो मोगान आयज आमी हांगासर आयिल्लीं आसात देवाक दिनवासूंक आनी तेच भाशेन आमची विणवणी देवाक उबारूंक बागयोंत आंतोनी उदेशी आनी हें करता आसतना आयज खेरीत भाशेन आमी दोर एकलीं हांगासर आसात ह्याच चाकराक दिनवासूंक कित्याक देवान ताचे उदेशी जायती आमची मागणी आयकुल्यान जाय आनी ह्या बोरवाशान आमी आयलोलीं आसात आमचे उपकार आमचे प्रश्न आमची विणवणी घेवन तोच देव ह्या ताच्या चाकरा उदेशी बागयोन आदोनी उदेशी आमचे दोयाळ दिश्ट घालतलो म्हणून आनी करता आसतना हे भेटीन वांटो घेता आसतना आमी फावो तसलीं जावं पयले सुवातेर आमचें जिवीत देवाक आमी उक्तें करूंक जाय जायते पावटी आमी चुकल्यान आमचें जिवीत सोबीत सुंदर गीत जावंक चुकलां जावं देवाचो उगडास करूंक सुवातेर आमी आमचोच उगडास केल्लो आसा ह्या पासत देवा लागीं बोगसोणें मागया आनी कालते काळजान आमी सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच सांबाळणे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काहलूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या वेळार आमची देसवां देवा मुखार आमी घालुया हे मीस कास्की देसवां पासत आंतोनियो आनी रेजिना पेरेरा पासत भेटयता तेच भाशेन आयज पवित्र सभा उगडास करता बागयोन सिसिलाचो आंकवार आनी रॉक साक्षी तिणें आपल्या जिविता उदेशी एक बरें गीत गायलें आनी देवाचो मोरो पर्यान देखून उगडास केलो आमकांय दोर एकल्याक आमच्या जिविताचें बरें गीत करूंक आमकां करपा मागुया सांता सिलिया सगल्या मोग वाजोवपी आनी गावप्यांचें पात्रोण
आयज जेन्ना आमी ताचो उगडास करतना सगळीं जी मुजग वाजयतात आनी गायतात तांचे पासून मागुया. किरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन जी गायन मंडळ येतात आमकां आदार दितात आपल्या गायनांनी आनी वाजोवपाक दुपेट तोरेन देवाची भोक्ती करूंक ह्या आमच्या भाव भयणां पासत ह्या मिसा बलिदानांतूय आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यून सिसिलाच्या समोरवणा दिसा आमी करता त्या मागण्या दयाळपणी कांदी जेजूच्या नांवा पासत कोस्तोक सोसून आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो त्या संतोषान आमची काळजां भरून आशाक आयच्या दिसाच्या दिसा खोस जेजूच्या मोगान सोसून आमकां कृपा दी. अशें जिविताचे सगळ्या घोडीतांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुमया जबुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जिवावान नदर मारली आनी एक धवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातान दारेचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विलो लाय आनी लूं, कारण लुवणेचो वेल पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक देवदूत तसलोच दारेचो विलो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदी वेलो भायर सरलो. ताणें दारेचो विलो आसलोल्यांक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारेचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाखवेलीच्यो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाखवेलीच्यो दाखो कातोल्यो आनी देवाच्या राज्याचे व्हडल्या सोरांगण्यान घाल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जाबा प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगार. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सर्ग सगलो आनंद भोगूं, उल्हासूं सगलो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जाबाब प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फॉलां सयत पिकाल जमीन, बुरकुटू आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां, मुरगोटू कुशाल भरीत. जाबाब प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची, पोरजांची कोच्च्याक जोडटी. परमेश्वर हबलो येता. जाबाब प्रितुमेची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora.
सोमी म्हणटा मरो पोरयान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भोक्तीदानांनी नेटयलेले म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातूर उरचो ना, तसले दीस येतले, ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक सुत्रायन रावात, तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका कृष्ण. इश्टानो, आयज आमी मोगान उगडास करता सांता सिसिलियाचो. ही ओस्तोरी कित्याक गरजेची काय? मिसा बलिदानान पयल्या महाप्रार्थनान जायत्या सांतांची नांवां घेतात आनी तातूंतली 7 जाण ओस्तोऱ्यो. आनी हे ओस्तोऱ्या मदें ही एक ओस्तोरी, भाग्यवंत ओस्तोरी सिसिलियाचें नांव आसा थंयसर. जरी तर महाप्रार्थन तिचे नांवान देवाक विणवणी उलो मारूंक आमकां हुस्कायता जाल्यार तिच्या जिविताची काणी कोणेच बरोवंक ना त्या काळार. तर कशी तिची जिविताची ही कथा वो काणी आमकां मेळ्ळी काय? तिच्या जिविताचेर कोणेच कांयच बरोवंक ना, पूण एक लेजंड कशें उलोवन सांगून दवरलेलें आसा. अशें म्हणटात 3ऱ्या शेंकड्यांत रोमा शारांत एक चेडूं सिसिलिया म्हणलोलें देवाचे भोक्तीन वाडलें. भावार्थाचें जिवीत, हे भावार्थाचें देणें जें तिका देवान दिल्लें तें तिणें आपणायलें आनी सदांच आपूण देवाक विस्वासी रावतलें हें ताणें येवजिलें. ताचो आवंडो आसलो. आनी त्याच पासून देवान तिका एक व्हड देणें दिलें. देवदुता लागीं तें उलयतालें आनी देवदुता उदेशी तिणें देवाक आपूण सासणाक आंकवार रावतली म्हणून आंगवण केली. आस्तीक फामिलींतलें आवय बापायन येवजिलें ताका काजार करूंक. आनी त्याच पासून ताणें एका ओ क्रिस्ती आस्तीक चेड्या लागीं लग्नाचें उतर घालें. ताचें नांव वालेरियान. फोर्सान ताका काजार केलें. ताका आवडूच नासली काजार जावंक, पूण फोर्सान केलें. कितें करतलें? काजार जालें. काजाराची राती गोरकार वालेरियान एकवट करूंक सोदतालो, पूण कारेज घेवन ताणें सांगलें, पळय हांवें देवाक देवदुता उदेशी ही आंकवारपणाची आंगवण केल्ली आसा, कित्याक हांव सासणाक आंकवार रावतलें म्हूण, तर म्हज्यान हें जावचें ना. तेन्ना वालेरियानाक हें फकाण कशें दिसलें ताच्या गोरकाराक. आनी ताणें म्हणलें, बरें आसा हांव मानून घेता तुजें, पूण तूं तुज्या देवदुताक म्हाका दाखय, तुजो देवदूत खंय आसा तो दाखय. तेन्ना सिसिलियान ताका म्हणलें, पळय तुका देवदूत पळोवंक जाय, तुवें पयलो बावतिजम घेवंक जाय. घेतलो बावतिजम. चॅलेंज कशी, पळोवया बावतिजम घेवन देवदूत दिसती पडटात. आनी खरेपणी वालेरियानाक देवदूत दिसती पडलो. कशे भाशेन सिसिलिया ह्या देवदुता लागीं आंजा लागीं उलयतालें तें. आनी हें ताका खूब मानवलें. हें विस्मीत पळोवन ताणें म्हणलें आपल्याच भावाक तिबुर्तियूस ताका सांगलें, सिसिलियाचो देर ताकाय सांगलें, तुंय बावतिजम घे आनी तुकाय दिसती पडटलो. हे दोगांय
जे ओ क्रिस्ती असले ते आतां क्रिस्ती भावार तांकां मेळ्ळो. ही जेन्ना खबर पातशाय आलेशांद्र सेवेरुसाक कळ्ळी, आपलो धर्म सोडून क्रिस्ती धर्म ताणें आपणायला म्हणून दोगांयकूय मारले आनी उपरांत सांता सिलियाकूय हाडूंक मागलें. आनी सांता सिलियाक सैनीक धाडले ताचो क्रिस्ती धर्म सोडून दुसऱ्या ओकुड्या देवांक येवन भेटोवंक मागलें. पूण सांता सिलिया भावार्थान विस्वासी मानून घेवंक ना, क्वेश्चन्स हांव भेटोवचें ना. आनी जे ताका फोर्स कोत्ताले ते ताचें विस्वासी जिवीत भावार्थी जिवीत पळोवन आपुणूय मुदार जाले, आपुणूय कोनवितेर जाले. आनी तांचेर पेज आरे सोगले हाका मेळटा दोस हू कम इन कॉन्टेक्ट विथ सांता सिलिया सोगले क्रिस्तांव जातात, हाका बरें जिवेशीच मागतात ते. त्या पासत फॉर्मोण भायर काडलें सांता सिलिया मारूंक. आनी त्या पासत ताका पयलें एके भाशेन सोना जे बाथ हावस रुम्स आसतात ते कुडांत जाय ती गोरमी आसता तातूंत ताका दवरलें जाय तो वेळ ही गोरमी घालून. पूण कशेंच मरोंक ना, मोन ना म्हणून फायनली ताणें येवजिलें फॉर्मोण भायर काडलें की ताची गोमटी कातून आमी मारुया. त्या पासत जो कोण गोमटी कातुतालो तो आयलो, 3 फावटी ताणें ताचे मानेर मारलें. पूण हें मरोच ना, हें मरोच ना म्हणून तो भियेलो आनी पळोवन गेलो. सांता सिलिया ताचे मानेर 3 फावटी मारलें, तरी पासून तें मरूंक ना. आनी अशें तें 3 दीस उरलें, जरी तर मातशें सिंदा भायर पूण तें थंयसर उरलें. वळवड्याचें मरण एके भाशेन मेलें. आनी तिसऱ्या दिसा ताणें आपलो प्राण सोडलो. जितले जाणांनी ताका पळयलें ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. मरो पर्यंत ताणें देवाचो उगडास केलो, पूण ताचो उगडास करतले कोणूच आसूंक ना. ताच्या जिविताचें कितें बरयतलें म्हणलें. कित्याक सांता सिसिलियान इतलें आपल्या जिवितान ताका बरें आस्तीक जिवीत आसलें, बरें लग्नाचें जिवीत आसलें, हें सगलें सोडून कित्याक दिलें काय? आयचीं वाचपां आमकां आदार दितात ह्या प्रश्नाक जबाब दिवन. आयज आमकां शुभ वर्तमान म्हणटा, जेजू थंयसर सांगता सगलें सोरोन वेतलें. हें जें देव मंदीर देखून बरे भाशेन नेटयल्लें आसा तें देखून एक दीस मोडोन पडटलें. हें सगलें हांगासर आसा जें सोरतलें. सोरचो ना तो म्हणल्यार देव, जें आमकां पयले वाचपान प्रकाशनेचें पुस्तक आमकां सांगता. जीव हांव दर्शनान पळयता कुपांचेर बसलोलो भांगराच्या मुकुटायल्लो तो देव, तो केन्ना सोरचो ना. जे संवसारांत आसा तें सगलें सोरोन वेतलें. मनीस विसरता हे संवसारांत जें आसा तें सोरतलें म्हणून, आनी चिंता हें सदांच आसतलें आनी हें म्हाका गरजेचें. तर बरें जिये खा पिये सगलें कर. आनी विसरता एक दीस हांव त्याच देवा हुजीर जो मोहिमेन बसलोलो आसा ताचे हुजीर म्हाका वचूंक जाय म्हणून. सांता सिलियाक जरी तर त्या काळार ताची काणी बरोवंक, ताच्या जिविताची काणी बरोवंक जायते जाण विसरले जायत, पूण देव ताका विसरूंक ना. कित्याक संवसारांत आसतना मरो पर्यंत ताणें देवाचो उगडास केलो. हें जें म्हजे लागीं आसा तें सोरतलें, पूण देव सोरचो ना. त्या पासत त्याच देवाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. मरो पर्यंत ताचोच ताणें उगडास केलो आनी त्या पासत देवान ताचो उगडास केलो. जेन्ना तें मेलें ताका आपलेच मोहिमेन ताका वांटो दिलो. आनी आयज देखून आमी ताका वाखाणटात, ताचो उगडास करतात. कित्याक ताची देख आमकां एक उदाहरण कशे भाशेन भावार्थाचें विस्वासी जिविताचें आमी एके भाशेन जिवीत जिवंक जाय. तें सादी वस्तोरी पूण एक व्हडली देख दवरून गेले. तें मनीस कशें हे संवसारांत जियेलें म्हणून कांयच पुरावो आसूं ना, पूण 5व्या शेंकड्यान एक इगोर्ज आसली आनी ही इगोर्ज त्रास्तावेरे हांगासर रोमांत आसली जी सांता सिसिलियाक भेटयल्ली. आनी अशें म्हणटात ते इगोर्जेन पास्काल ह्या पाप साहेबान ती भेटयल्ली आनी ते इगोर्जेंतूय ताची कूड आसली जी कुसोंक नासली. आनी थंयसर तिचो टूम जेन्ना उगडलो तेन्ना लोकांनी पळयलें तिची कूड कुसोंक ना, तशीच आसली. पूण कांय वेळान ती रोकडीच काबार जाली, सोरोन गेली. आयज सोकोत तिची आसा ती म्हणल्यार मुर्ती, थंयसर तिची मुर्ती कांतोयल्ली मुर्ती आसा आनी कांयच ना. पूण लोकांनी सांगलोली तिच्या जिविताची काणी आयज देखून ताजी आसा. कित्याक ताणें सदांच आपल्या जिवितान देवाचो उलो केलो. आयज आमकांय बी
हेच बागेवन उगडास करता सदांच देवाचो उगडास करूं हें सगलें संवसारांत आसा तें एक दीस सोरोन वेतोलें कांयच उरचें ना जावं तें कितें कितें म्हजे लागीं आसा जें म्हाका म्हणटा बाबा हांव गरजेचें जावं ती दौलत जावं हें म्हजें नांव हें सगलें गरजेचें तें म्हणटा एक दीस सोरोन वेतोलें सोरचो ना म्हणटा तो देव आयज जेन्ना हांव सकाळचो उठ्ठा तेन्ना म्हाका कोणाचो पयलो उगडास येता काय बँकान कितले FD आसात त्यो सांबाळूं ओ म्हजी प्रॉपर्टी कितली सांबाळूं म्हजें नांव कितलें सांबाळूं ओ सकाळचो उठ्ठा तेन्ना हांव देवाचो पयलो उगडास करता काय हे बागेवन मरो पर्यंत देवाचो उगडास केलो आनी हेच बागेवंताक कित्याक आमी मुजगाक सूर कोत्तात काय कोणाक खबर ना जरी तर ताणें मुजग वाजयलें जाल्यार तें गायतालें जाल्यार कित्याक ताच्या जिविताचीच काणीच कोणाक खबर ना पयलीं बरोवन दवरूंक ना लोकांनी जें कितें सांगलोलें तेंच आयकलां पूण 16व्या शेंकड्यान ह्याच बागेवंताक वियोल घेवन दाखयलें ऑर्गन वाजयता तें करून दाखयलें पूण कोणाक खबर ना खरेपणी तें मुजग वाजयतालें जाल्यार कित्याक 16व्या शेंकड्यान एक कविता आसली जे कवितेन म्हणलोलें आसा की तें ताच्या लग्ना दिसा मुजग वाजोवपी आपलें वाजोवप करताले आनी सांता सिसिलिया देवाक गायतालें तो ओंकार करता आसतना कंतातिबूस ऑर्गानिस म्हूण ताचो ओंकार करता आसतना भाशांतर ट्रान्सलेट करता आसतना तांणी रॉंग केलें तें ट्रान्सलेट फाल्स केलें आनी म्हणलें सांता सिसिलिया वाजयतालें आनी गायतालें तेन्ना आतां लोकांक दिसलें ते मुजग वाजोवपी आनी गावपी म्हणून कितेंय जावं ते मुजग वाजयताले वा ना वाजयताले ताणें आमकां मात आपल्या जिविताचें एक बरें मुजग करून दाखयलें देवाक सदांच विस्वासी राव जें गीत दर एका मनशाक संतोश हाडटा आयज म्हज्या जिविताचें गीत दुसऱ्याक खुशालकाय हाडटा वो दूख हाडटा काय दर एकलीं घोडी आमी वाजोवपी ना जायत गावपी ना जायत पूण आमी दर एकलीं म्युजिशियन आमचें जिवीत एक गीत हें म्हजें जिवीत हें गीत दुसऱ्याक खुशालकाय हाडटा वो दूख हाडटा काय हांव जरी तर कोणा वची मोदें भोंवता जाल्यार त्या लोकांक म्हजें आसणें दूख हाडटा बेजासांव हाडटा काय अमरीस नासलो जाल्यार बरें म्हणटा ओ म्हजें आसणें खुशालकाय हाडटा काय आयज देव आमकां मागता जे परी हें बागेवन आपल्या जिविताचें बरें गीत केलें तेच भाशेन आमचें दर एकल्याचें जिवीत जावं तें कुटुंबान समाजान एक बरें सोबीत सुंदर गीत करूं आमी मागुया आयज जेन्ना ह्या बागेवंताचो उगडास जाता सगल्या मुजग वाजयतले आनी गायतल्यांचोय आमी उगडास करुया जीं एके भाशेन आमकां आदार दितात किरीत भाशेन धार्मीक रितींनी गायन गावन देवाची दुप्पेट तोरेन भोक्ती करूं आयज हें बागेवन आमकां देख ह्याच बागेवंताच्या पावलांनी चलून दर एकल्याक कुरपा मागुया सगलीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या राज्याची ओळख आपल्या शेलयांक दिवंक आनी ह्या वरवीं तांकां देवाच्या राज्याक मानवता तसली जावंक तयार करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया आम्हा सोमेस्तांनी जेजूच्या तत्वांचेर नियाल करून आनी ती आमच्या जिवितांत भितर काडूंक आम्हा सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया
येमीस आंतोनियो आनी रेजिना पेरेरा हांच्या इंतेसांवां पासत भेटयला तोर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुभाम आशिर्वाद तांकां फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. Mogar Baba, Doja Dishta Chita, Iswasan Kele, Amche Magriya. दळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C19 पेज 36. सगळीं उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदवार सर्वेस्पर मानून घेवया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सिसील तुजे रोग साक्षिणीच्या जोयताच्या उगडासाक तुका आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. रोगोत वारून आपणाचे जिवाची तिणें तुका भेटवणी केली, ती तुका भोव मानली. तशीच कोतकोतीत काळजान केल्ली आमची भोक्तीची भेटवणी तुका मानू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सूर काळी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. सिसील तुजे रोग साक्षिणी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वाडून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशेदाचे असोपतायन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोडसो पुंडायन पोरजो लायताय. देखून सर्गीच्या देव दुतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संदोसान तुजी स्तुती ही गायता. Povi, dolmara, सर्वेस्पर तूं. Surgani sosa, olhem tujo voivoa, sorgi tuka soizo. Sorvespor angina vieta, taka soi, sorgi tuka soizo. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपली हीच खोशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हीक म्हटलें, ओहो तुमी सोमेस्किया आनी गाया. ही मोजी ही कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची.
तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेतांक दिली आनी हीक म्हटलें तुमी सोमेस घ्या आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची ही खास नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगो पातकांचे ही बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस मनशा पासो ते वारो तोले हें म्हज्या उगडासा कोरा सगल्यो बी रावया बावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुरोशी वोद पोडा वोरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारले जे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीवन बापा फिलीप नेरे आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिघा प्रिती मोगान वाडो पुनर्जीवनपणाचो बरवस दवरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पोरजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरपतात कोण पिणेंत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण जिविताचो सांगाती सोदतात कोण भुरग्याच्या देण्याक आशेतात आपले प्रश्न घेवन हांगासर आयिल्लीं आसात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती बागेवन धर्म दिता बागेवन सिसील बागेवन तांतून आनी चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी कृशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुटेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां काल तुमची सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ दिली Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. Kristaची कूड शेव मेरेन आमी सगळीं उबी रावतले जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D1 पेज 47
आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मोचो सुको जावन गेला आमचो आत्मो तारिला देवा तारिला आमचे काळीज ओद्रेकता देवा ओद्रेकता आमचो आत्मो तारिला देवा तारिला आमचे काळीज ओद्रेकता देवा ओद्रेकता Shintorudo Valda Koskosha Tan Pakuja Novo Juliuja Shintorudo Valda Koskosha Tan Pakuja Novo Juliuja Amco Atmo Tanila Deva Tanila Amce Kalis Okrenta Deva Okrenta Amco Atmo Tanila Deva Tanila Amce Kalis Okrenta Deva Okrenta प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा सिसील तुझे बागीवंत रोक साक्षिणी तुझे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जोयतीवून तुवें केली आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जोयतीवून कोर ह्या मागता जबुता जेजूचे नावी मातशें बसुया गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरमदान जालां 40,350 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो तेच भाशेन मीस जाल्या उपरांत कोणाक जोरी तर कुमसार जावंक जाय तुमी कुमसार जावं येता हे वाटेन कॉरिडोरान फादर आसतलो फुडल्या मंगळारा दीस 4:30 वाजतांचे मीस जाल्या उपरांत आमच्या बँड स्टँडा लागीं जेवणाच्यो वस्तू करूंक जाय ते आयटम्स विक्रेक आसतले हांचो फायदो घेतलो आमच्या इश्ट कृपा साधन ह्या कॉवेंताक जंय अनाथ चेडवां जीं येतात आनी आमच्यो सिस्टरी तांचो परामर्श करतात तर तुमी फुलना पाकडी ह्या बऱ्या वावरा पासत तुमी दिवं तुमकां उलो मारता फुडल्या मंगळारा दीस 4 वाजतांचे मीस जाल्या उपरांत आयच्या दिसाची जेन्ना आमी सांता सिलियाची परब समोरमतात ही संदी घेतात
आमचे फिरगोजीन किरीत भाशेन इगोजीन जायतीं गायन मंडळ येतात आनी दर एकामेकाक वाजोवन आमकां दुपेट तरेन देवाची भोक्ती करूंक ती आदार करतात. आपलो वेळ आपली एनर्जी दिवन त्याग करून ती आमकां आदार दितात. कित्याक देवान तांकां व्हडलो गूण दिल्लो आसा वाजोवंक आनी मुजगावंक. तर आयज सभी माजार सगल्यांक आमच्या गायन मंडळांक जंयसर येवन ती वाजयतात गायतात तांकां आमचे दिनवास. शिवोली मुजगाचे दौलतीन गिरेस्त जाल्लो गांव आनी आमच्याच कंपाउंडान हांगासर मुजगाचें स्कॉल आसा. आमच्या पुर्वजांनी मूज दिवन गेले आनी आजून देखून मुजगांक आमची ल्हान भुरगीं वाडटात. जायते जाणांक हो मुजगाचो गूण दिल्लो आसा. हें देवाचेंच देणें आनी तें बरे भाशेन आमी वापरतात. तर सगल्यांक ही परबेची आमी कुशालकाय आवडेता. किरीत भाशेन देवान मुजग वाजयतल्यांचेर आनी गायतल्यांचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. सगल्यो उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणी देवान केलेली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरगांच्यान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या अशुभ वर्तमानाच्या दोरम दिता. खोर म्हजें जिवीत निथोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसून येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतून दुगेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोदरे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पड. तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निबार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेवन धांतून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन हे कालतिकायचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनीक सोंसणिकाय, गोठाय आनीक जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन.
मर्यादेक